STP प्लांट आमचे दुसरे नेट मेल्टिंग शेड्स आणि टॉयलेट आदले रिपेअर करून आणि हे एका फंक्शनाक आमच्या बरोबर आसात आमचे सेक्रेटरी आचार्य प्रसन्ना, तसेच डायरेक्टर डॉक्टर शर्मिला, तसेच कामत ग्रुपाचे कामत आणि रोलंड आणि सरपंच, जिल्हा मेंबर आणि तसेच बोट ओनर्स कमिटी सगळे मेंबर्स. पहिले सुवातेवर देव बरें करून म्हणटा कामत ग्रुप आणि ONGC यांच्यानी गव्हर्मेंटाच्या क्लिनलीनेस ड्रायव्हाक सपोर्ट केला म्हणून त्याच्या बरोबर ही मेजर गोंयची फिशींग एक्टिविटी करपाची जेट्टी आहा आणि हांगा शेकड्यांनी म्हणजे नंबर ऑफ हंड्रेड्स अशें म्हणटा पळय तशे कामगार आहा. सो हे क्लिनलीनेस दवरपाची अत्यंत गरज आहा. लास्ट गेल्या वर्सा पासून आमी हायर केल्ले आणि आमी वर फिटिंगान आमचे सुलभ शौचालय चालूच आसताले उलोवप आनी ते डिले जाले, पूण ह्या वर्सा ते कंप्लीट जाल्या. त्याच्या बरोबरूच ते 1.17 क्रोसचे प्लस ओल्ड 13 आणि 7 तेवूय आमी रिपेअर केले. त्याच्या बरोबर ते हांगा दर्या देगे म्हणून म्हाका पाण्याची खूब वॉटर टेबल खूब वयर आसा म्हणून आमकां STP प्लांटाची पयली गरज आसली ती कामत ग्रुपान आमचे केल्ले आहा. आणि आता हे बरे भशेन चलतली ही जेट्टी सरकार जो बांदता हो सदांच आपले हे एक्टिविटी चलोवपा खातीर स्टेक होल्डरांकूच दितात आणि ही जेट्टी सुद्दां स्टेक होल्डरांक दिता. काही कारणान गेल्या 2-3 वर्सांनी तेंचे सारकें करूंक ना म्हणून हायकोर्टान परत डिपार्टमेंटा कडेन क्लिनलीनेस दवरूंक दिल्या. पूण हांव मागता तेंच्या आमदारान सांगलां तशें की ही जेट्टी जी आहा इतकें काम केलां ही तेंच्यांनी तेंच्या खातीर मेनटेन करपाची गरज आहा आणि कितें शॉर्टफॉल आसले जाल्यार कितें गरज आहा कितें तशें आमदार मागता तेंच्यांनी आमदारा कडेन आमचे कडेन डायरेक्ट मागपाचें बरे एक्टिविटी बरे बिझनस चलोवपाचे प्रयत्न करपाचे आणि लोकांचें जीवन हायजेनीक दवरपाचें ह्या खातीरूच ते सॅनिटरी पॉयंट ऑफ व्यू आमी सगळें केल्लें आहा. STP प्लांटाचें आज इनॉग्रेशन केलां, केन्ना पर्यंत हें जातलें? प्लांट एक मनानसून भायर येयलेले CSR फंडांतसून करता. कामत ग्रुप हो गव्हर्मेंट करिना. गव्हर्मेंट केल्या फाटीं आमकां खूब फॉर्मेलिटी खंय वयचें पडटा. तांकां ना, ते आपले सदाळ ते ओपन डायरेक्ट बांदपाक येयला. ते जेन्ना ते आपूण स्वता पयशे करता तांकां बेनिफीट हांगालो कांय ना. ते आपल्या हार्डवर्कानसून कितें तयार केल्लें तुमकां दिवंक सोदता म्हणजे लोकांक दिवंक सोदता. सो त्या खातीर ते बेगीन ते करतलेच. तांकां फंडाचे बीन प्रॉब्लम ना, पूण तेंच्यांनी विलिंगली येवन हें करता म्हणजे आमी तांकां देव बरें करूंक म्हणपाचें आनी तांकां सपोर्ट करपाचो. आनी आतांय करून घेतले जाल्यार फुडें हेज्या पेक्षा बरें तेच आमकां आनी कितें तरी करून दिता लोकां खातीर. तुमचें सरकार आनी केन्ना पर्यंत जातलें हें तुमकां कांयच सांगूना. तेणी विथीन 3 months सांगपाचें म्हणजे CSR फंड आसता पळय ते एका टेबलान एका ऑफिसरांसूच सगळें जाता. ते आमचो कामत ग्रुप म्हणजे हो गोंयचोच आनी गोंयचे ताका खंय तरी लागलां खंय तरी बरें दिसना आनी ते आपले आपूण ते करीत जाल्यार शेकड्यांनी बोटकार 400-500 बोटकारांक सपोर्ट जातलो. त्याच्या बरोबर कितक्याशा लोकांक सपोर्ट जातलो हें चिंतूनच तेंच्यांनी हांगा केला. तो 3 म्हयन्यान करतात म्हणटात. टॉयलेटी मेंटेनन्स कोण करतले? टॉयलेट आतां बऱ्या पैकी ग्रेनायट घातल्या ताका व्हडलें काय साफ करपाक पाणी चड लागचें ना. ते वायफर बीन म्हणटा ते बरें मारीत न्हू मातशें कोण ते तेंच्यांनी कोणाक ते दवरीत एक टेंडर केलं आमी करता सुलभ मेंटेन करतले. त्याच्या बरोबर तेंच्यांनी एडिशनली आपले लक्ष दवरपाचें. सदांच आमची कुलवणा जेटी इज द बिगस्ट जेटी. मॅक्झिमम फिशींग अनलोड जाताली पूण थिंगा डेव्हलपमेंट सामकें स्लो जातालें. सदांच हांव असेंब्ली पासून 3 डिमांड घालता तेका. एक आमची जेटी इनॉग्रेशन, एक आमचे ट्रेनिंग वॉल आनी आमचे 50 सीटर्स टॉयलेट्स. सो लास्ट टायम आमी जाणें कितें आमचे कॉलेरा जावन जायते प्रॉब्लम जाली. सो तेन्ना आमची कामांय चीफ मिनिस्टरांनी पर्सनली विजीट केलें, फिशरी मिनिस्टरांनी विजीट केलें आनी हो प्रोसेस पास केलो. सो पयलो स्टेप घेतलो ते तेमी इनॉग्रेट केली आमची जायत्या वर्सां जेटी बांदलो तेजी. तेजे फाटल्यान हो प्रोजेक्ट 50 सीटर टॉयलेटाचो हो काम स्टार्ट केलें आनी आयज तेजें इनॉग्रेशन जालें. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक, कित्याक हो विथीन 1 year हो प्रोजेक्ट तेमी कंप्लीट केलो. सायड बाय सायड प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो म्हणून ना, थिंगा सेप्टीक टँक आमचे हिंगा चलना कित्याक ग्रावंड वॉटर लेवल आमचो सामको हाय आसता. हांव सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें तेजें फावंडेशन घातलां तेंय हांव समजता आनी म्हाका एक विश्वास आसा हेच भाशेन जशें टॉयलेट जाल्यार तेच भाशेन होय आमचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटूय मॅक्झिमम जाता तितले बेगीन कंप्लीट जावचो म्हणून. तशेंच आमच्या सगळ्या बोटकारांचें एक डिमांड आहा जायत्या वर्सांचो आनी हांव सदांच असेंब्लीक येता घालता तो डिमांड म्हळ्यार आमची मॅडमूय जाणा एक ट्रेनींग वॉलाचें. एक ट्रेनींग वॉल आमची कंप्लीट जायना, जायत्यो ट्रॉलर्स भायर वचपाक मेळना.
आनी ट्रेनिंग वॉलाचे पयलीं सद्दां मेन इश्यू आहा तो तूं जाणा आमची EC एनवायरमेंट क्लियरन्स. सो हांव मागता हो प्रोसेस बेगीन जावचो आनी तेजें कन्स्ट्रक्शन बेगीन चालू जावचें म्हणून आनी आमचे सगळे ट्रॉलर्स ओनर्सां ते रिलीफ मेळचें म्हणून. तेजे भाशेन आनी कितें जायती हिंगा प्रॉब्लम आहा हिंगा. तुका सांगलां ते भाशेन ते लायटीचें हायमास घालपाक एक प्रपोजल दी म्हणून सांगलां आनी तेय घालता म्हणून आमच्या फिशरीज मिनिस्टरान आनी डायरेक्टरांनी एक एश्युरन्स दिला हायमास हिंगा 3-4 हायमास घालपाक रेडी आहा म्हणून. तेजे भाशेन आयज आमचे जेटीचेरी आमचे ONGC बी थँक्यू म्हणटा कित्याक तेमी आमचे 4 शेड्यो घातले थिंगा ऑक्सिजन शेड्यो. सो थिंगा आतां चोवपाकूय बरें दिसता आनी हायजिनिकली बरें दिसता. म्हणजे आतां हातूंतल्यान जे रॉ सिवेज येतली न्ही ती हांगा येतली आमच्या हातून. हांगा आमचे सिवील टँक्स आसतली, ताज्या वयर एक STP आसतलो इलेक्ट्रोमेकॅनिकल आनी MSFRPचो. सो तातूंत ते ट्रिटमेंट जातलो. तो MBR लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी जो आसा मुवींग बायोबॅटरी. सो इट्स MBR. तातूंत कितें आसा मेमरीन आसता. सो रॉ सिवेज ती डायरेक्ट ट्रीट करता. म्हणजे थोडो प्रोसेस आसा भितर स्क्रीन बी आसा. सो ट्रीट करतलो तो आनी ट्रिटमेंट जावन तो डायरेक्टली रिफ्रेशिंगाक यूज करपाक जाता. डायरेक्ट मागीर टॉयलेटीन बी रिफ्रेशिंग करपाक यूज जाता. केन्ना पर्यंत हे जातले तुमचे? आमचो टार्गेट दवरला आमी 3 म्हयन्याचो दवरला. सो फाल्यांच्यान आमी पयलीं हे मारतले ट्रायल पीट मारतले. सो हांगा वॉटर लेवल बी कशें आहा तें पळोवचें पडटलें. त्या प्रमाणे शोरींग बिरींग कितें करपाक जाय त्या प्रमाणे करतले आमी. कॉस्ट कितली आहा थिंग? कॉस्ट सर टोटल अरावंड कितें आसा हातून प्लांटूच ना. हातून 10 वर्सांचें आमी मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन करता तें आमचे कडेनूच आसा प्लांटाचो फूल. सो तो एक अरावंड 3 CR सुमार आसा टोटल आसा. आणि टॉयलेट तुम्ही मेंटेनेंस करता? टॉयलेट आमी मेंटेनन्स करचे ना. आमचो STPचोच मेंटेनन्स आसतलो. सेट बांध के दिया है 400 और उसके बाद 100 सोलर स्ट्रीट लाइट्स भेजेंगे. अभी लगने बाकी है क्योंकि मानसून हो गया था. और बोलार्ड जो कैप्स्टन होता है वो लगाएंगे. और भी वाटर प्यूरीफायर हमने बुलाया. RO प्लांट है अच्छा वाला वाटर प्यूरीफायर. और टॉयलेट का क्या ये आपने ये किया है? टॉयलेट नहीं सुलभ इंटरनेशनल. कॉस्ट कितना होता है तुम्हारा ये? हमारा वो ज़्यादा सब शेड सब कुछ मिला के करीब 80 लाख. आमगे सगळे बोट ओनर्सांक आमी व्हिडिओ सर्क्युलेट केला लोकल लँग्वेजीन. टॉयलेट सगळे आतां फ्री दवरला गव्हर्मेंटान यूज करपाक. इवन बाथींग फॅसिलिटी. तर एक बोटकारालें काम आतां तेंगे मान्य सांगपाचें की हे टॉयलेट यूज कराय म्हणून. एट द एंड ते फ्री आहे आतां. आनी आतां STP बी जाल्यार आनी क्लीन जातलें. सो एट प्रेझेंट ते टँकराचेर काण वतले क्लीन दवरतले स्लॅब. आणि जेटी तुमगेली इनॉग्रेशन केला 4 जेटी न्ही त्यो? हय ते ONGCन आमकां स्पॉन्सर केले. ते आयज इनॉग्रेशन जालां. ते नेट बेंडींग शेड्सच ते आमकां जाय जाल्यार नेट शिंवपाक. किती डिमांड केला तुम्ही आता मंत्र्या कडेन? ना पयलीं म्हणल्यार आमी आमगेलें रिटेनिंग वॉल जावपा तें ब्रेक वॉटर. आमकां खूब त्रास जाता रिटेनिंग वॉल जायना जावन. लास्ट टायम काम स्टार्ट जाल्लें मागीर कितें कांय कारणां लागून तें बंद पडलां. तें पेपर वर्क सारकें कंप्लीट जावपा जाय आनी तें काम बेगीन कमेस करपा जाय. इट इज अ गुड सायन कळ्ळो फॉर अ स्टार्ट. गुड सायन. आमी चडशे बोटकार हॅप्पी आहा. इट इज स्टार्ट. आनी आमी सजमता हेज्या मुखार बरें जातलें म्हूण. कित्याक पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमचे फिशरीज मिनिस्टर, तशेंच आमचे फिशरीज डायरेक्टर, तसोच फिशरीज सेक्रेटरी. हेणें मातशें एक पेज घेवन जे आज जे लास्ट इयर कॉलेरा पासत जायते प्रॉब्लेम जाले बोटकारांक ते ह्या वर्साक प्रिकॉशन घेतले आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट. सो I welcome the step what fisheries department has taken.